नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। वेल्ल्या काणक्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेचेर दरोडो, फिस्तूल दाखोवन बँक लुटपाचो यत्न, स्टाफाच्या आंगावेले भांगर कॅश फारायली, 5तल्या दोगांक लोकांनी बडयले, 3 फुज्जो। आयपीबीन सीआरझेडान दिल्ली 15 प्रकल्पांची मान्यताय घेतली फाटी, 7 नव्या प्रकल्पांक मान्यताय, पयलेच फावट 2 हॉस्पिटल प्रकल्प मंजूर, पणजे रेशमागोज रोपवेची मान्यताय घेतली फाटी। मुरगांवा कोळशाचे प्रदूषणाचो शास्त्रीय अभ्यास करून शिफारशी लागू करी मेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एनपीटीक कोळसो हाताळूंक दिवचो ना, जेएसडब्ल्यूक जापेक 2 सप्तकाचो प्रास। मडगांवचे ईएसआय हॉस्पिटल डिसेंबर मेरेन तयार, मार्च 2018 मेरेन लोकां खातीर उक्ते, श्रममंत्री रोहन खंवटेची नवी डेडलायन, मार्च मेरेन हॉस्पिटलाक दोतोर, मशिनरी, तांत्रिक स्टाफ। एफसी गोवा आड केरळा ब्लास्टर्स शेनवारा राती फातोड्ड्या, केरळा अजून जिखले ना तरी आमी कमी लेखचे ना म्हणटा कोच सर्जिओ, गेम सोल्ड आउट। आणि पश्चिम विभागीय बॉक्सिंग सर्तीन महाराष्ट्र जैतिवंत 7 भांगरा पदका सयत यजमान गोय उपवस्थात। वेल्ल्या काणक्या इंडियन ओव्हरसीज बँकेचेर दरोड्याचे यत्न सादूर, स्टाफ आणि लोकांक लागून फसलो। 5 जाणांची टोळी घुसून मॅनेजराचेर फिस्तूल दवरून बँक लुटपाचो यत्न केलो। स्टाफाच्या आंगावेले भांगर चोरले, तेच प्रमाण काय कॅश चोरल्या म्हूण म्हायती मेळटा। लोक जमता तो पळोवन चोरांनी हवेन गोळीबारूय केलो। 5 जाणांतले 3 जाण धांवले, दोगांक लोकांनी धरून यथेष्ट बडयले। निमाणे पुलीस पावले, झटापटीन बँकेच्या मॅनेजराक मातसो मार लागला। बँकेन मॅनेजराचेर गन दवरलो तेंच्यांनी, ते लुटूंक सोदताले, तेजे कॅमेराचे बॉक्स बी आहा पळय ते सगळे काडले, तेंच्यानी व्हाळान उडयले, आमकां शूट केले, डायरेक्ट शूट करताले तेंच्यांनी। म्हाजेर पासून गन धरली तेंच्यांनी, म्हाजेर गन दिले आनी मागीर आमी आमच्या पब्लीक फ्रेंडान सगळ्यांनी एक धरले, तेका एक धरले आनी पुलिसां कडेन दिल्या। कितले जाण? 2 जाणांक धरला, 5 जाण आसले ते। 4:15 सुमार हांव मॅनेजराक बसलो, म्हणजे फुटेज चॅक करपाक सगळें एकटो भितर सरलो आनी आमी कस्टमर दिसता, भितर तेजे कॅमेरान भितर येयलो, मातशें आमी हांवें कितें हो टायला मातसो पूण कितें जाता मॅनेजर हांव पळयता रावलो, येयलो फटाक तेजे ओडलो, तेका मारलो आनी घाल पयशे घाल, कॅश कितें काडलें आनी बाबा मागीर ते फाटल्यान आनी 2 जाण येयले। आमचो भितून आसलो पळय तो परत आड आसलो एकटो, आनी हातीक हे घातलें नाका तो तेणी येवन मागीर ती 2 फावटी मोट उखल्ली म्हाजे, मागीर तेणी चयन ओडली म्हाजी। इतले दीस आमी गोंया पळयताले की फ्लॅटांनी जावं घरांनी जेन्ना लोक नासताले तेन्ना चोर भितर सरून ती घर फोडटाले आनी चोरयो करताले आनी पुलिसांक त्यो सापडनाशिल्ल्यो। आनी आतां आयज अशी परिस्थिती आयल्या की चोर सरळ बँकांनी वचून थंय धमकावन बँको लुटपाक लागल्यात, एटीएम फोडपाक लागल्यात आनी कोणाचोच भंय चोरांक उरूंक ना। आमचो जो घर मंत्री आसा, गृहमंत्री, जो गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार, तो फक्त आपलो 1 मॅन शो करपाक इतलो बिजी आसता की ताका सेक्युरिटीचेर लक्ष दिवपाक गोंयच्या कांयच वेळ मेळना। आनी दुसरें म्हणजे ताका फक्त त्यो पीडीए करप आनी आपले सहयोगी जे युती पार्टनर आसात, कोअलिशन पार्टनर आसात, तांच्यो कॉन्फ्री कश्यो भरप, हाजे कडेन ताजे पीडीए करून दिवपाचेर लक्ष आसा आनी गोंयच्या सुरक्षेचेर कांयच ताजी नजर ना जाल्या। आतां हालींच्या हालीं 8 दिसां पयलीं 2 एटीएमां फोडलीं। आयज इंडियन ओव्हरसीज बँक काणक्या म्हापशां भितर घुसून तांच्यांनी मॅनेजराचेर, कॅशियराचेर अटॅक केलो चोरांनी आनी कसलोच कोणाक भंय उरूंक ना। आमी आम आदमी पार्टी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याचो आनी घर मंत्र्याचो हांगा ह्या संपूर्ण सुरक्षे कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्या खातीर निशेध करता। आयपीबीन फाटल्या 2 वर्सांत सीआरझेड झोनांनी 15 प्रकल्पांक दिल्ल्यो मान्यताय फाटी घेतल्यो। आयपीबी कायद्याच्या कलम 8 प्रमाण सीआरझेड जाग्याचेर आयपीबी प्रकल्पांक मान्यताय दिवंक शकना। ताचेर कायदेशीर सल्लो घेतल्या उपरांत शुक्रारा जाल्ले बोर्डाच्या बसकेन हो निर्णय जालो।
बसकेन 7 नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या। पहिलेच फावट आयपीबीन 2 हॉस्पिटल प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या। 11 प्रकल्पांचे प्रस्ताव बोर्डान माहिती मागून फुडे धुकल्ले। पणजे रेश मागोस रोपवेची मान्यताय फाटी घेतली। आयपीबी सुरू जाल्ल्या 100 वयर प्रकल्पांक मान्यताय दिली। तातूंत 17 प्रकल्प सीआरझेड झोनांतले, 17तले 15 सीआरझेड झोनांतल्या प्रकल्पांची मान्यताय आयपीबीन काढून घेतल्या। रोपवे सकट 15 प्रकल्प हुमकळ्ळ्यात। सीआरझेडांतल्या प्रकल्पांच्या मान्यतायेचेर आयपीबीन घेतलो कायदेशीर सल्लो। आयपीबी कलम 8 प्रमाण सीआरझेडात प्रकल्पांक परवानग्यो दिवंक शकना। प्रकल्प फोरशोर फॅसिलिटींचो आसत जाल्यारच सीआरझेड जाग्यांचेर मान्यताय मेळटा। आता मेरेन 17 प्रकल्पांक आयपीबीन सीआरझेड झोनांनी मान्यताय दिल्ली। तातूंतले 2 प्रकल्प मरिना आशिल्ल्यान तांच्यो मान्यताय ग्राह्य धरल्यो। उरिल्ल्या 15 प्रकल्पांच्यो मान्यताय आयपीबीन फाटी घेतल्यात। मान्यताय फाटी घेतिल्ल्या प्रकल्पात पणजेचो रोपवे प्रकल्प आसा। शुक्रारा जाल्ल्या आयपीबीच्या बोर्डाचे बसकेत हे निर्णय जाले। ह्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव उद्देगीक खात्या वरवीं सरकाराक धाडल्यात। ह्या 15 प्रकल्पांचेर सरकार फुडलो निर्णय घेतलो। शुक्रारा आयपीबीन 7 नव्या प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या। 7 प्रकल्पांतल्यान 125 कोटींची गुंतवणूक जातली। 7 प्रकल्प मेळून सुमार 825 रोजगार तयार करतले। 7 प्रकल्पांतले 2 प्रकल्प हॉस्पिटलांचे। आयपीबीन हॉस्पिटल प्रकल्पांक मान्यताय दिवपाची ही पहिलीच खेप। आयपीबीन पास केल्यात ते प्रकल्प अशे: MVR ऑटोमोबाईल वेर्ना, मेप्रा मेडिटेमेंट फार्मा होंडा, एटलांटिस फार्मास्युटिकल्स, एकॉस्टिक कंपोनंट्स, मॅंकबंट इंजिनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, ढवळीकर हॉस्पिटल बोर्डा, सेंट एमर्जन्सी मेडिकल सपोर्ट खोल्ले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार। मुरगांवा कोळशाच्या प्रदूषणाचो शास्त्रीय अभ्यास करून प्रतिबंधक शिफारशी लागू करी मेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एमपीटीक आनीक कोळसो हाताळूंक दिवचो ना। एमपीटी म्हणटा 2011-12 मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळसो हाताळ्ळो तेन्ना प्रदूषणाची केन्ना कागाळ आयलीच ना। आता कार्गोज उणे जाला आनी प्रदूषणूय खंय सापूच देवला। दुसरे वटेन जीएसडब्ल्यू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नोटीशी आड हायकोर्टान गेला। ते फाटभुंयेर मंडळान जीएसडब्ल्यूक धाडिल्ली नोटीस स्थगीत दवरून जापेक 2 सप्तकाचो प्रास दिला। जिंदालाच्या जीएसडब्ल्यून 2014-15, 2015-16 आनी 2016-17च्या नोव्हेंबर मेरेन मान्यताये परस स्पश्ट केल्ल्या मर्यादे परस चड कोळसो हाताळ्ळा। मर्यादे परस चड कोळसो हाताळिल्ल्यान आनीक शिपमेंट ऑर्डर करचे न्ही म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आदेश दिला। जीएसडब्ल्यून एप्रिल 2017 ते नोव्हेंबर 2017 मेरेन 5 मिलियन टन कोळसो हाताळ्ळा। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नोटीसीक जाप दिवंक आनीक वेळ मागपाक जीएसडब्ल्यू हायकोर्टान पावला। ताका लागून मंडळान निर्णय 30 डिसेंबर मेरेन स्थगीत दवरला। जीएसडब्ल्यूक कारणां दाखय नोटीस जाप दिवंक 2 सप्तक दिल्यात। एमपीटीन दिल्ल्या जापेची दखल गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घेतल्या। एमपीटीन मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळशाच्या हाताळणेचो 3 म्हयन्यां भितर अभ्यास करचो म्हूण आदेश दिला। मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळशाची हाताळणी केल्यार सुमार 500 मिटरचेर आशिल्ल्या वास्को शाराचेर प्रदूषणाचो परिणाम जातलो काय ना हाचो NERRI वा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स वा IIT बॉम्बे कडच्यान अभ्यास करचो आनी तांचे सल्ले लागू करचे म्हूण बोर्डान आदेश दिला। इतले मजगती कोळशाच्या हाताळणीचेर एमपीटीन कारणां दाखय नोटीशीक जाप दिल्या। मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळशाच्या हँडलिंगान वास्को शाराच्या प्रदूषणाचो दावो एमपीटीन न्हयकारलो। एमपीटीन कन्सेंटा खातीर ऑगस्टात अर्ज केल्लो। मोठे वारे मारता तेन्ना कोळशाची हाताळणी बंद दवरताले। 2011-12 7.8 मिलियन टन मीन हाताळ्ळे, मात तेन्ना प्रदूषणाची कंप्लेन येवंक ना। सद्याक फक्त 1.5 मिलियन टन कार्गो हाताळ्ळा। 2016च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरात मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळसो हाताळप बंद आशिल्ले। फेब्रुवारी आनी मार्च 2016त एमपीटीन कोळसो हाताळूकच ना। मुरिंग डॉल्फिन स्ट्रक्चर दर्यादेगेवेल्यान 500 मिटरांचेर आसा। ताका लागून जमनीवेलो प्रेशर कमी जाता। थंय मल्टिपल हाताळणी आनी येरादारी जायना। मुरिंग डॉल्फिनाचो वापर फक्त गोंयच्यो इंडस्ट्री करतात आनी गोंयच्या जीडीपीत ताचे मोठे योगदान मेळटा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।